एके वटेन गोंय नॅशनल गेम्साची तयारी करता आनी दुसरे वटेन एक असो भुरगो आसा जो गोंयचें नांव वयर काडपा खातीर गेम्सान म्हणल्यार स्विमिंगान ताका कोचिंगे खातीर गोंय सोडून दुसरे कडेन वयचें पडलां. तर हो भुरगो आसा विहान पेडणेकर. ताका स्विमिंगाच्या फुडल्या प्रशिक्षणा खातीर ताका गोंय सोडून गोंया भायर वयचें पडलां, कारण ताजी आवय म्हणटा की ताका जशें गोंयान जें एनवायरमेंट जाय, जशी कोचिंग जाय स्विमिंगाक, तशी तें ना म्हणटा आनी गोंयचें नांव वयर काडपा खातीर ताका गोंय सोडून दुसऱ्या राज्यान वयचें पडलां. My name is Vihan Shailesh Pednikar. I started my swimming from 2019. My coach's name was Jose Thomas. And now I am in Bangalore. Only for Taluka I have come here from Goa. My training is in Bangalore. My coach's name is Surajit Ganguly sir. First I started with my hobby. First I started when I was 4. My father used to bring baby inflatable pool and used to do swimming over there just for fun. Then after 8, I started taking it seriously. My dream is to reach Olympics and go to internationals, and I'm going forward to Asian Games. Fin swimming I used to do with one monofins and one bifins. Then afterwards, in Odisha, I got nationals, one silver and one bronze. विवानाची आवय प्राची पेडणेकार म्हणटा स्विमींग कोच मेळना म्हूण ताका बेंगळूर घाला. ताचे बरोबर सगळी शिफ्ट. विवान सांकळेच्या सेंट जॉन स्कुलांतल्यान खंय ऑनलायन शिक्षण घेता. म्हाका सांगा, मॅनेज कशें करता तुमी? म्हणलें तो आतां बेंगलोर कोचिंगा खातीर आसा, सो मॅनेज कशें करता गोवा आनी बेंगलोर? आता टील लास्ट इयर आमी गोवाच आसलेले. नाव बिकॉज वी आर नॉट गेटींग गूड कोचीस आनी तितले बरे एनवायरमेंटाक लागून आमी शिफ्ट जाले बेंगलोरान. अँड मॅनेज म्हणजे आतां तुजो स्कूलचो आमकां फूल 100% 200% सपोर्ट आसा. तांचे जे प्रिंसिपल आसा, तांचे स्कूल टिचर आसा, ताचे एडमिनिस्ट्रेटीव आसा, त्यांनी सामको एक वॉट्सॅप ग्रुपूच केला फॉर हिम, so that he can anytime call any of the sir, talk to them for any of the queries. त्यांचे सगळे त्याचे all the notes comes to him, and they make utmost efforts ki Vihan is getting what we say, there is no problem in his studies. So ते स्कुलान सगळे सांबाळ्ळें म्हटल्यार आमकां मातशें 50% वी वर एट ईज की आतां आमकां कांय प्रॉब्लम ना. ऑनलायन स्टडी कशी चल्ल्या? ऑनलायन स्टडी अँड his class teacher, Sangam teacher, I am really thankful to her. She takes initiative at each and every point. She makes sure that Vihan is not physically, but to asa classan asa. Every time she will speak about him to the class, so even other students are motivated it with him. And even anytime we come to Goa, we make sure that he attends the school, so that it gets motivation for all the other students. आता तो स्टेटांक गेलो, नॅशनलाक पावलो. आता परते तो he had come for his taluka. He'll come back again for his district level जाल्यार now he will be going for his school games that is conducted all over India. So again तो त्याच्या स्कुलाचें नांव थंय he will. खंयच्या स्कुलाक? सेंट जॉन स्कूल, सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस, इट्स इन साखलीम. आणि एक्झाम्स बीन कशी मॅनेज करतात? आता सध्या तरी आम्ही ऑनलायनूच एक्झाम्सचे कंडक्ट करतात आणि वी सेंड ऑल द पेपर्स टू दी टीचर्स. दे करेक्ट इट वेर एवर ही इज गोईंग रॉंग, वेर एवर हीज मिस्टेक्स हॅव बीन देन इट्स बीन टेकन केअर, अँड वाय दोज मिस्टेक्स हॅपन हॅज बीन टेकन केअर बाय द टीचर्स पर्सनली. आणि ताजो रुटीन कसो आसता जेन्ना तुम्ही म्हळ्यार आतां कोचिंगा खातीर स्पेशल बेंगलोर? त्याचो his routine starts at 4:30 AM. त्याचो 5 o'clock he has to leave his house. 5:30 is his reporting time on the pool, where he has a dry land for half an hour, and मागीर तो 6 o'clock till 8:39 तो पुलार आसता. And he swims almost every day for 3 kilometers in morning. तेतून येयला जाल्यार मागीर after he comes from swimming pool, he goes to his physio, which is again for 1.5 hours. It starts at 10:30 till 12:30. मागीर तो ऑनलायन स्कुलाक बसता. He has his lunch, and in the evening 5:15 till 9:30. आता तो जेन्ना रिप्रेझेंट करता गोवा रिप्रेझेंट करता का कशें कितें? गोवा he is born in Goa, आणि ते टिल टुडे he is representing Goa.
and in future also he'll be representing Goa only. ओके, तुम्ही म्हणल्यार कोचिंग तितकी जाय तशी गोंयांत मेळना म्हणले तुमी, ताजे खातीर तुमकां बेंगलोर शिफ्ट जावचें पडलें. सो कितें स्पेसिफीक तुमी आमकां सांगूंक शकता जे हांगासर गोंयांत मेळना जे ताका बेंगलोर मेळटा? The environment is basically very much competitive in Bangalore, comparative Goa. Thai you have got good pools, clean pools, coaching ही बरें आसा. Then they have internal, occasional, after every 3 months, 2 months, there are competitions which is held by different types of clubs. So तांकां practice मेळटा. They perform for competition. Like every 1 month, 2 months, there is a competition within the clubs. So it becomes more of an hanga तशें तितलें जायना. So that is a little disappointment we get when we. So that's the reason why we have shifted to Bangalore. ओके, सो आनी तुमकां दिसता की अशें गोंयांत कितें चेंजीस जाले जाल्यार तो परत गोंयांत येवंक शकता कोचिंगाक अशें? We will, why not? We will be loving to come back to Goa, provided all these facilities are there. So good coaches and favorable conditions for sports. आमी अशें म्हणिना की we want any special things, but when they are toiling so hard, so तांकां तशें कोचिंग एंड तशें एनवायरमेंट मेळूंक जाय स्पोर्ट्साक. So which is. सो तुमचें ड्रीम कितें आहा ताजे बद्दल? My dream is he has to be like performing good all the years, and he should make his name as well as Goa's name, and फुडें जावन मागीर इंडियाचें नांव तेणें करूंक जाय. And I look forward him to for his Asian Games, Commonwealth, and then of course Olympic is of course the final dream for every sports person. तर आमी आयकले विहान आनी तेज्या आवयचें म्हणणें कितें आशिल्लें, तांकां कित्याक लागून गोंय सोडून गोंया भायर वयचें पडलें आनी ते कशा तरेन ती स्कूल आनी हें जें कोचिंग आसा तें कशा तरेन मॅनेज करता तें तांच्यांनी आमकां सांगलें. आनी होच मुद्दो घेवन जे गोंयचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा गोविंद गावडे तांकां आमी प्रश्न केलो की अशे तरेन भुरग्यांक जेन्ना गोंय सोडून भायर वयचें पडटा तेन्ना कशा तरेन तुमी हे फुडें हो प्रश्न सोडयतले काय म्हणून. आय फुल्ली एग्री विथ दीस इश्यूज पर्टेनिंग टू रिहान, कारण आमचे बरेचशे जे हायली क्वॉलिफायड जे एथलीट्स जे आसात ते एथलीट्स बेंगलोर किंवा इवन दुबय सुद्दां काही गोष्टी आसात. आमचो कोचिसाचो विशय स्विमींग, एज फार एज स्विमींग इज कन्सर्न, हो आसात ताका हांव ना म्हणना, आनी आमी प्रयत्न करतात. हो विशय फक्त गोंया खातीर न्ही, संपूर्ण भारतभर हो विशय आसा. आणि जे इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचे जे कोचीस जे आसात ते कोचीस हांगा जर इंडियान जर हाडटले किंवा गोंयान जर हाडटलो जाल्यार तांगेलो जो लॅबी टॅबी जी आसा ती खूब आसता आनी म्हणूनच ते कोचीस मेळपाक खूब डिफिकल्ट जाल्ले आसा. पूण गोंयान हें जावपाक शकता ह्या फुडें? आमी एडवर्टिजमेंट म्हाका दिसता 3-4 वेळा आमी फ्लोट केल्ले आसात, पण अजून पर्यंत तसो कांय मेळना. पूण आमी ट्राय चालू आसा आमची बरो तरेचो कोच हाडपाचो, पूण त्या दृश्टीकोनान आमचो प्रयत्न आसा. ओके, तर मिनिस्टराचें म्हणणें अशेंच आसा की खऱ्यांनीच गोंयांत तशें प्रशिक्षण मेळोंक शकना. ते म्हणटा तशेंच पुराय भारतांत जर इंटरनॅशनल लेवलाचें जर प्रशिक्षण मेळोंक जाय जाल्यार ते म्हणटा तश्यो फॅसिलिटीज सद्या तरी ना, पूण ते म्हणटा फुडें तांचो प्रयत्न आसतलो की अशा तरेन कोणाकूच गोंय सोडून दुसऱ्या राज्यान प्रशिक्षणा खातीर वयचें पडपाना. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.